महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवाता खातीर 20 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा। भाजपा राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारां अकोला हांगा जाल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो आनी महाराष्ट्राच्या सेवेचें सुख अप्रूप आसा अशें सांगून फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात केंद्रांतल्या सरकारान केल्ल्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज झारखंड विधानसभा वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतात। छतरपूर जिल्ह्यातल्या पालमू विधानसभा मतदारसंघात आयोजित भौशीक प्रचार सभेत तांणी वांटो घेतलो। भाजपा उमेदवार पुष्पा देवी हांच्या समर्थना खातीर ही भौशीक सभा आयोजित केल्ली। काँग्रेस पक्ष ओबीसी राखीवतेच्या आड सदांच वावुरता असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी केला। महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयोजित केल्ल्या खासा पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। भारतीय संविधान आणि आरक्षण हांका कोणाकूच हात लावपाक दिवचे ना। अनुसूचित जाती जमाती आणि हेर मागास वर्गीयांचे आरक्षण सुरक्षित असतले ताका धोको लावूंक दिवचे ना अशी स्पष्ट गवाय भाजपा फुडारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली। काल सांजे सांगलीत आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत ते उलयताले। सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर पयशे घेतिल्ल्याच्या कथीत घडणुकां उपरांत पुराय गोंयांत बोवाळ जाला। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन सरकारी नोकरीचे आमीष दाखोवन लोकांचेर कोट्यांनी रुपया लुटप्या मदीं कोणाचो हात आसा आनी ताचो सूत्रधार कोण हे मुखार येवंक जाय अशी मागणी केली। सरकारी नोकरी विक्री प्रकरणात विरोधकांकडल्यान सरकाराचेर जातात त्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण भाजपाचे प्रवक्ते गिरिराज पै वेर्णेकर हांणी केलां। पणजेंत आयोजित खासा पत्रकार परिशदेंत सरकारी कर्मचारी भरते खातीर खासा निवडणूक आयोगाची स्थापणूक सरकारान केल्या अशें तांणी सांगलें। हॉटेल व्यवस्थापन संस्थेन हॅलोवीन ह्या विशयाचेर आधारित कार्यावळीचें आयोजन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटात केल्लें। हॉटेल व्यवस्थापनात शिकपाक येवपी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या संकल्पनांचेर आधारित जेवणा खाणांची आनी जिनसांची मांडणी करपाचो अनुभव मेळचो ह्या हेतान अशाच तरेच्या तरेकवार संकल्पनांचेर आधारित कार्यावळीचें आयोजन विद्यार्थी करतात अशी माहिती हॉटेल व्यवस्थापन संस्थेच्या क्राफ्ट विभागाची प्रमुख लिजा नॉर्टन इडायस हांणी दिली। लोकसभा वेंचणुके वेळार फटीचे नरेटिव्ह महाविकास आघाडीन पातळावन मतां मेळयलीं असो आरोप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी उमरगा महाराष्ट्रांत भौशीक प्रचार सभेत उलयतना विरोधी पक्षाचेर केलो। वेंचणूक प्रचारा वेळार बायल फुडाऱ्यांचेर आक्षेपार्ह विधानां करपी फुडाऱ्यांचेर वेंचणूक आयोगान तीव्र निशेध उक्तायला। बायलांची प्रतिमा आनी सन्माना विशीं वेंचणूक आयोग हुस्को उक्तायता अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडातल्या 4 सामन्यांची T20 क्रिकेट माळ सध्या सुरू आसा। दक्षिण आफ्रिकेतल्या डर्बन हांगा काल जाल्ल्या पयल्या सामन्यांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 61 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। कुरू बावलो जिखून दक्षिण आफ्रिकेन पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। भारतान दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडा मुखार 202 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली।